भोव मोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक धदोसकायाची आनी मोगाची सांज मागता. आमच्या फ्रिगी जेसो मोगाळ पात्रोन 109 वर्सां जावन ताणें केल्या आमची जतन ताच्या सन्मानाक आमी संभ्रमले. आज मिसाचें बलिदान आनी हे वार्षिक फेस्त, ह्या फेस्ताचो संभ्रम परत एक पावटी फेर्गस कुटुंबा सांगता बऱ्यान आनी संतोशान संभ्रमूंक ह्या संजेच्या कार्यावळीक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचें वंदन. मोगाचें न्हू सेबेस्तांव आमचो पात्रोन तो सदांच आमच्या गरजेक पावता. ताका आमी मान केला आनी ह्या मुखारी ताची मजत आमकां जाय म्हूण आमी आज मागल्या. आनी आज ह्या सुवरबेन आनी वर्त्या बरोवशान हांगासर ह्या फिर्गस कुटुंबाचो एकवट आमी पासारूंक आमचें हें फेस्त आचरण करूंक हांगासर जमल्या. तुमकां हांगा सारसो तुमी वेळ खंडीत जावन दादोसकायचो जातलो म्हणलो आमचो बरवसो. ह्या कार्याक मोगाचें न्हू सरस्पर्देवाचो आशिर्वाद मागून हांगासर तुमचे मुखार उबीं आसात आमच्या फिर्गेजेची वेदी सेवा करचीं भुरगीं. हांगासर तुमचे मुखार आमकां समेस्तांक ह्या कार्याक देवाचो आदार मागूंक कुमो करतात. एका प्रार्थन गिता द्वारे आमी आतां बसल्या थंय भोक्तीपणान हें गीत आयकुचें आनी आमची मागणी ह्या कार्याच्या यशस्वेक सरस्पर देवाक भेटोवन दिवची. आमच्या आल्तार भुरग्यांच्या ह्या गायनाक तुमी हांगासर आयकुचें आनी भक्तीन भाग घेवचें. जो गायता तो दोडत्यान मागता आनी भोव सुरंगीन मधुर ताळ्यान हांगासर गायन केल्ल्या हांगासर आमच्या कार्याचेर सरस्पर देवाचो आशिर्वाद मागिल्ल्या
ह्या भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना मोगाशनो हांगासर दमल्या तुमकां समेस्तांक मोगासो येवकार दिवच्याक हांगासर मुखार येता मानेस्त रश्मी सिक्वेरा युवा आयोगाची संचालकी हांगासर आमकां समेस्तांक येवकार मागता. मोगाच्या बेंदूर सान सेबेस्त्याव फिरगस घरानो तुमकां सर्वांक वंदन आनी देव बरी सांज मागता. सान सेबेस्त्यावाक मानकन आमचो फिरगस दीस आचरण करता. भलायकेचो वयस सोमेस्तांक राखून वर्सो आमचो पात्रोन आमकां सर फिरगस घरांक अनवरांतले पिडे शिडेंतले राखून व्हरून दी आनी आमच्या कुटुंबांनी शांत समाधान संतोष आमकां फावो करूं म्हूण मागता. आमच्या फिरगस कुटुंबाचो वडील जावन आसच्या आमचो मोगाळ बाप विगार बाप मनादेक बाप विन्सेंट मोंतेरो तुमकां ह्या कार्याक स्वागत मागता. आमच्या संगता आसात आमचे सहायक विगार बाप मनादेक बाप विवियन रॉड्रिगस, मनादेक बाप लॉरेन्स कुटिनो, आमचे पदवा प्रांशुपाल मनादेक बाप अरुण लोबो, वस्ते याजक मनादेक बाप डेन्झिल लोबो तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत मागता. आनी तशेंच आपल्या कळनांतल्या निस्वार्थ सेवेद्वारी फिरगस जिवाळ आनी कार्याळ दवरल्या फिरगस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्रीमान विनोद डिसोजा तुमकांय स्वागत करता. सर वाड्याकारांक गुरकारांक प्रतिनिधीक विविध संघ आनी संघटनाच्या हुद्देदारांक तुमकांय ह्या कार्याक येवकार मागता. फिरगजेंत विशेष सेवा दिवच्या सर कोवेंतांतल्या सुपिरियर आनी सिस्टरांक तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत मागता. हर एक कार्याचे सोबाय कॅप्चर करच्या आनी आमकां मेमोरीज दिवच्या मिडिया कमिटी तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत मागता. आनी आमचे मदें आसात फिरगजीचे युवजन. हर एक ल्हान व्हड कार्याक आमकां उमेदीन तांचो सहकार सांगात दितात. YCS तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत करता. हांगा एका कुटुंबां बरी व्हडा संख्यान हजर जाल्ल्या सर फिरगस घरांक तुमकांय एका सुत्रान स्वागत मागता. सर संत भक्ताच्या मजतीन मोरये मायेच्या कृपेन आमकां समेस्तांक बरवशाचे सुखाचे समृद्धेचे फिरगस फेस्त मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रश्मी हांगासर भोव हस्त्या वदनान सुंदर उतरांनी हांगासर जमल्या सर्वांक स्वागत केल्ल्या तुकांय सुस्वागत म्हणटा. आनी मोगाचनो 109 वर्सांचे इतिहास आनी त्याच्या हर एक वर्स आमकां एक मैला फातोर आनी ह्या एका वर्सा भितर कसल्यो चटवटिको फिरगेजन घडटात ह्या गणिता वयर ह्या घटना वयर एक सुकण्या नदर घालून वार्षिक वर्दी वाचूंक मुखार येता फिरगस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्री विनोद डिसोजा. 2 ताळयो दिया मोगाचनो विनोदाक. सर्वांकी बरी सांज मागता आनी फिरगस फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. आमचे फिरगजेन फाटल्या वर्सा जाल्ल्या चटवटिकेची वर्दी आतां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव खोशी व्हरतां. आमच्या फिरगजेन आदल्या वर्सा डिसेंबर म्हयन्यांत आदल्या गवळीक मंडळाची 3 वर्सांची अवधी संपल्ली जाल्ल्यान नवी गवळीक मंडळाची चुनावण डिसेंबर 18 तारखेर प्लॅटिनम जुबिली हॉलांत जाल्ली. मुखल्या 3 वर्सांच्या अवधेक म्हळ्यार 23 to 25 म्हणसर फिरगस गवळीक मंडळीचो नवो उपाध्यक्ष जावन श्री विनोद डिसोजा आनी कार्यदर्शी जावन श्रीमती पॅट्सी ब्रिट्टो सर्वांनी मतीन वेंचून आयली. जानेवारी 23 वेर आमचे पातुरून सांत सेबेस्तियानाचे फेस्त आदल्या गवळीक मंडळीच्या मुखालपणार गद्दाळेन आचरसिलें. जानेवारी 29 आयतारा सकाळीं 6:45 मिसा पयलें
नव्या गवळीक मंडळीच्या सर्व संध्यांनी आलतारी मुखार इगर्जेंत उतार भास दिली. मिसा नंतर सर्वांनी मोठे सहमिलन कार्य फेरगेच्या कम्युनिटी हॉलान मांडून हाडलें. फेब्रुवारी 12 तारखेर नव्या गवळीक मंडळीची अधिकृत पयली जमत फेरगेच्या कम्युनिटी हॉलान जमली. फेब्रुवारी 15 तावन 22 तारखेपर्यंत सेंट एग्नेस कॉलेजच्या मुखालपणार ई वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह कॉलेजच्या मैदानार मांडून हाडिल्लें फेरगेजकारांनी तांचो सहकार दिल्लो. फेब्रुवारी 20 तारखेर गोबराचो बुधवार संभ्रमून करिनाचो काळ प्रारंभ केलो. मार्चाच्या 8 तारखेर फेरगेजल्या स्त्रियांच्या आयोगाच्या संध्यांनी स्त्रियांचो दीस आचरण केलो. संपन्मूळ व्यक्ती जावन आमच्या फेरगेजीची डॉक्टर सुजन रस्किनान स्त्रियांच्या भलायके विशयान समजणी आनी माहिती दिली. मार्च 20 तारखेतावन 20 आनी 3 तारखेपर्यंत 4 दिसाची रितीर भोव मनदीक बाब सुनील कुमार डिसोजान चलोवन व्हेली. एप्रिलच्या 2 तारखेर रमाच्या आयतारा करिनाच्या काळार बेंदूरच्या कलागारांत एक धार्मीक नाटक कोंकण कलाश्री देवदेन क्लॉड डिसोजान बरयल्लो कुर्साच्या वाटेर बेंदूर इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार सादर जालो. करिज्माच्या शुक्रारा वलया हांतर 4 तावन 4:30 पर्यंत कुर्साचे वाट्यो चलोवन व्हेल्यो. उपरांत आराधन आनी 5 वरार मिसाचें बलिदान आशिल्लें. करिज्मांतली उरोवणी फेरगेजकारांक दिल्ल्या लेंटन कवरान घालून जमो केली. एप्रिलाच्या 17 तावन 18 तारखे म्हणसर 5वी तावन 10वी शिकच्या भुरग्यांक समर कॅम्प सकाळीं 8:30 तावन सांजे 3 वरां पर्यंत मांडून हाडिल्ली. एप्रिलाच्या 20 आनी 3 तारखेर भोव मनदीक बाब वॉल्टर डिमल्लोन आपले याजकी जिणेचो 40 वर्सांचो माणिकोत्सव आचरण केलो. एप्रिलाच्या 20 आनी 8 तारखेर विधानसभा चुनाव आशिल्ल्यान आमच्या फेरगेजेन 100% वोटींग अभियान मांडून हाडिल्लें. सर गुरकार आनी संघ संस्थेचे उद्देजक आशिल्ले श्री MP नोरोन्नान संपूर्ण व्यक्ती जावन आमकां माहिती दिली. मेच्या 1 तारखेर सांबस्त्यांव शतमानोत्सव सभांगण उक्तावण केलें. त्या दिता पवित्र मिसाच्या बलिदान उपरांत नव्या सभांगणाचें उक्तावण गवळीक बाब अदीक मानदीक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना हांणी केलें. मुखेल सोयरे जावन मुन्सिंजर लेस्ली शोनॉय, गौरव सोयरे जावन मानदीक बाब अँटनी सोयरे याजक धर्मभयणी फेरगेजकारां हाजर आशिल्लीं. मेच्या 14 तारखेर नव्या गवळीक मंडळीच्या सांद्यांक RFC ब्लॉकांत तरबेती शिबीर मांडून हाडिल्लें. मेच्या 18 तारखेर आमच्या फेरगेजेक नवे सहाय्यक विगार जावन मानदीक बाब फ्लोरेन्स कोटिनो आनी वस्त याजक जावन मानदीक बाब लिंझिल लोबो आयले. तांकां विगार बापा आनी सांगाता फेरगेजकारांनी स्वागत केलें. मेच्या 3 आनी 1 तारखेर CAL आनी YCS सांद्यांनी मेळून इगर्जेच्या ग्रोट्टो मुखार तेरसाचें भक्तीपण आसरचिलें. जुनाच्या 4 तारखेर क्रिस्ती शिक्षणाचो दिवस उक्तावण करून त्या दिसातावन भुरग्यांक आयताराचें क्रिस्ती शिक्षण प्रारंभ जालें. जुनाच्या 11 तारखेर YCS डे इगर्जेच्या प्लॅटिनम जुबिलींत आचरसिल्लो. जुलयाच्या 2 तारखेर शिकपा आयोगाच्या संध्यांनी 9वी आनी 10वी शिकच्या भुरग्यांक आनी जुलयाच्या 9 तारखेर PUC डिग्री शिकच्या भुरग्यांक कॅरियर गायडन्स प्रोग्राम सकाळीं 9 तावन 1 वरांपर्यंत प्लॅटिनम जुबिली हॉलान मांडून हाडिल्लें. संपन्मूल व्यक्ती जावन डॉक्टर जॉन शेरा, डॉक्टर प्रकाश पिंटो आनी डॉक्टर विन्सेंट क्रास्ता हाजर आशिल्ले. जुलयाच्या 5 तारखेर फेरगेजेच्या मोरयेच्या लिजनाच्या सांद्यांनी तांचो वार्षिकोत्सव आचरण केलो. जुलय 12 तारखेर लेडीज सोशल सर्व्हिस लीग ह्या सांद्यांनी फेरगेजेन अवयसो दीस आचरण केलो. जुलयाच्या 16 तारखेर युवा आयोगाच्या संध्यांनी सोलो डान्स कॉम्पिटिशन आनी क्विज कॉम्पिटिशन मांडून हाडिल्लें. जुलयाच्या 22 तारखेर कुटुंब आयोगाच्या संध्यांनी फेरगेजेच्या सर मालगाड्यान आजयेचो दीस आचरण केलो. त्या दिसा मिसाचें बलिदान भोव मनदीक बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस कुलशेखर फेरगेजेचे विगार हांणी भेटयलें. जुलयाच्या 20 आनी 3 तारखेर मणिपुरांत जाल्ल्या हल्ल्या विशयान प्रतिभटन कार्य कॅथोलीक सभा आनी स्त्रियांच्या आयोगाच्या सांद्यांनी इगर्जे गेटी भायर मांडून हाडिल्लें. जुलयाच्या 30 तारखेर पावसा गंमत विविध पावसा गणां आमची संस्कृतीची सांगता नेसना स्पर्धो गद्दाळेन आचरण केलो. त्या दिसा देवादेन कोंकण कलाश्री क्लॉड डिसोजाक श्रद्धांजली अर्पिली. ऑगस्ट 4 तारखेर
सर्व याजकाचो दीस आचरण केलो तांकां शुभाशी पाठयलें. ऑगस्ट 6 तारखेर CL सांद्यांनी यूथ कॅफे 2023 म्हणलो आचरण केलो. संपन्मूळ व्यक्ती जावन डॉक्टर रोहन मोनीस हजर आशिल्ले. ऑगस्ट 15 तारखेर स्वातंत्र्योत्सव आचरण केलो. ऑगस्ट 16, 17 आनी 18 तारखेर ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयोगान वलय अंतर फिरगज घरांक 7 मिनटांच्या विधाना वयर तशेंच वाड्या जिमाचो जिवाळ दवरच्या विशयान शिबीर मांडून हाडिल्लें. ऑगस्ट 27 फिरगज ताबकाचो दीस आचरण केलो. हाका तयार जावन 3 दिसांचें आत्मीक नवीकरण आशिल्लें. सप्टेंबर 3 तारखेर समाजांत मादक द्रव्यांचो समस्या सर्त जाल्ल्यान जागृती उठोवच्या इराद्यान आमच्या इगर्जेंत एंटी ड्रग अवेरनेसाचें उक्तावण त्या दिसा हरिका मिसा पयलें केलें. मिसा नंतर हाका आदारीक जावन 10 मिनटाचो नाटकळो CL आनी YCS सांद्यांनी इगर्जेच्या वाठारांत प्रदर्शीत केलो. सप्टेंबर 8 तारखेर मोती फेस्त आचरण सांजेर फिरगज कुटुंबा सांगाता वर्णांत नवें सेवेचें कार्य आचरण केलें. शिकपाक कुमोग जावन 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप वितरण केलें आनी 90% मार्क्स काडिल्ल्यांक सन्मान केलें. ऑक्टोबर 1 तारखेर फिरगज फेस्ताक तयारी जावन खेळा उत्सव युवा आयोगाच्या सांद्यांनी इगर्जेच्या पटल्या मैदानार मांडून हाडिल्लें. ऑक्टोबर 7 तारखेर रोजार मायाचें भक्तीपण वाल्या अंतर सकाळी तावन संजय मोनाचेर इगर्जेंत तेर्स सांजेर गोट्टे लागीं CL आनी YCS सांजे तावन तेर्स आचरण केलो. ऑक्टोबर 15 तारखेर युवा आयोगाच्या सांद्यांनी डॉजबॉल आनी लगोरी वलय अंतर सोलोवन व्हेलें. ऑक्टोबर 20 आनी 3 तारखेर कॅथोलीक सभेच्या सांद्यांनी सकाळीं 6:45 एमएसा नंतर वाहन बेंजार कार्य मांडून हाडिल्लें. ऑक्टोबर 21 आनी 22 वेर मिसांव आयतारा कुमोग जावन फूड फेस्ट आसा केल्लें. विविध कणां इतर गरजेच्यो वस्तू फुलां झाडां विकरपाक आसलीं. नोव्हेंबर 1 तारखेर सर संतभक्ताचो दीस त्या दिसा सांजेर सेमिस्टर बेंजार करून सकट फूंड आशिर्वादीत केलें. नोव्हेंबर 2 तारखेर आल्मोवाचें फेस्त आचरण केलें. नोव्हेंबर 5 तारखेर वल्या अंतर क्रिकेट मॅच युवा आयोगाच्या सांद्यांनी सोलोवन व्हेलें. नोव्हेंबर 12 तारखेर भुरग्यांचो दीस आचरण केलो. विविध खेळ मनोरंजन युवा आयोगाच्या संदेनी मांडून हाडिल्लें. नोव्हेंबर 19 वेर वलय अंतर एकोड्या गायन स्पर्धा आशिल्ले. नोव्हेंबर 21 तारखेर आधार कार्ड नोंदवणी आनी तिद्दुपडी शिबीर कॅथोलीक समाज सभेच्या आनी सामाजीक उदरगताच्या आयोगाच्या संद्यांनी हजर केलें. डिसेंबर 3 तारखेर फिरगज गवळीक मंडळाची जमत जमली. त्या दिसा युवा आयोगाच्या सांद्यांनी वलय अंतर चेस कॉम्पिटिशन सोलोवन व्हेल्लें. डिसेंबर 8 आनी 9 तारखेर पोदवा शिक्षण संस्थांत दुबळ्या भुरग्यांक जेवणाक आनी फीस कलेक्शन आदार जावच्याक पोदवा संभ्रम म्हणलें मांडून हाडिल्लें. ह्या दिशेन लकीडिबा कुपानां घेवन सर वाडेकारांनी ह्या कार्याक भरपूर सहकार दिल्लो. डिसेंबर 9 तारखेर तशेंच उपरांतल्या शनवार आनी आयताराच्या मिसा उपरांत CL सांद्यांनी गरज तयार केल्लो कुसवार इगर्जेच्या वाठारांत विकरपाक दवरलो. डिसेंबर 19 आनी 20 तारखेर आमचे युवा जन सांगाता मेळून वाड्या आनी नमेरल्या जाग्यांनी नातालांची गितां गावन संदेश प्रसार केलो आनी कुसवार वांटलो. डिसेंबर 24 तारखेर CL सांद्यांनी गरजनाचो गोठो क्रिसमस ट्री आनी स्टार स्पर्धे आयोजीत केल्ले. डिसेंबर 24 राती क्रिसमस मिसा नंतर भुरग्यांनी प्रस्तुत संवसारांत जावच्या झुजा विशयान नाटकुळो प्रदर्शीत केलो. जानेवारी 7 तारखेर DCCच्या एवकरीस पुरुषावाक आमच्या फिरगेजिस्तान 40 स्वयंसेवकांनी पुरुषावार शिस्त सांबाळूंक कुमोग केली. त्या दिसा सकाळच्या मिसा वेळार आदलो सहायक विगार मानदीक बाब जोसेफ लोबोक तांच्या 25 वर्सांच्या याजकी जिणेचो उल्हास पाठोवन सन्मान केलो. जानेवारी 14 तारखेर फिरगज लोकां खातीर कुटुंब आयोगाच्या सांद्यांनी चॅलेंजेस फेस्ड बाय पेरंट्स इन द प्रेझेंट सोसायटी म्हणल्या विशयाचेर एक प्रोग्राम मांडून हाडिल्लें. भोव मानदीक बाब अरुण लोबो डायरेक्टर कावन्सिलींग सेंटर बज्जोडी संपन्मूल व्यक्ती जावन आयिल्ले. त्या दिसा सांजेर वाल्या अंतर खेळा पंदेट
सेंट ॲग्नेस पीओ मैदानाच्या ग्राउंडार आसा केल्ले. जायतेनी हातून भाग घेवन तांचो एकवट व्यक्त केलो. जानेवारी 21 तारखेर म्हळ्यार आज आमचो पात्रोन सांबोस्तेवाचें फेस्त आमी दबाजीक जावन संभ्रमलें. तुमकां समेस्तांक परत हांव फेस्ताचे उल्हास पाठयतां. देव बरें करूं. बोमोगाचनो 2000 कुटुंबां 40 आनी 6 वाडे आनी हांगासर ह्या व्हडल्या फ्रिगेजींत जाल्ली कार्य हांगासर तुमच्या मुखार दवरली. फ्रिगस जिवाळ आसा गी उलया न्ही. फ्रिगस कार्याळ आसा गी खंडी जावन इतले लांब पट्टी वसल्या आमच्या फ्रिगेजींत एक आयतार म्हणल्यार बरी जावची. विविध कार्यक्रमां आनी हांगासर आमच्या याजक बाप मानदिक विन्सेंट मोंतेरो सहाय्यक विवियन तशें मानदिक लॉरेन्स तशें हांगासर आसच्या पदवा प्रांशुपल मानदिक बाप अरुण आनी वस्ते विगार आसात डेन्झिल हांच्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाल आमच्या फ्रिगेजीचो उपाध्यक्ष विनोद पाटसी ब्रिटो कार्यदर्शी आनी सर गोरकर सांगता मेळोन ही फ्रिगेज जिवाळ करून केल्ली कार्य तुमच्या मुखार दवरली. 2 ताळयो आमच्या उपाध्यक्ष ताणें अपुर्बायन हांगासर सादर केल्या. मोगाच्या नोकंडी जावन आनीक बरें करूंक अवकाश आसा. आनीक मुखार आनीक चड बरी फिरगस कुटुंबांची कार्य जातली आनी अपुर्बायची फिरगस आमची सांबोस्तेवांची जातली म्हणलो बरो वस्तू हांगासर आमकां आसा. आनी ह्या मुखार तुमी लांब वर्दी आयकली. तुमकां ही वर्द्यांतली कामां इल्लो वेळ तुमच्या मतीन गळोवंक आतां वेळ आसा आनी तुमच्या मुखार सादर जाता एक अपुर्बायचें पद. हांगासर गांवक येतात हांगासर लिओन आनी मिनॉल एक अपुर्बायचें पद आसा घडिल्लें. पत्राव ब्रदर्स तुमच्या मुखार सादर जाता लिओन आनी मिनॉल. Check, check, check. Check, check, check. रुपणे तुझे नियाळता ते काळजात मोजा रेगला चायो एकी तू कसा शेता तुझी ती सोना कया साय मुंचो सोना लोरी पॉइंट तू काजी वागता. रुपणे तुझे नियाळता ते काळजात मोजा रेगला चायो एकी तू कसा शेता सावळे तुझी ती सोना कया साय मुंचो सोना लोरी पॉइंट तू काजी वागता. हांव तुजो तू मुझे मोरा पर्या तुका पयर म्हाका लागोन भुगता सोडची ना कितें व्हडले आयल्यार तुफान लोरियो लोरियो धरूंक पार. हांव तुजो तू मुझे मोरा पर्या तुका पयर म्हाका लागोन भुगता सोडची ना कितें व्हडले आयल्यार तुफान लोरियो लोरियो धरूंक पार. मोगान तुझा हांव पडला काळीज काळजाक पेटोला मोठ तुझे तुझ्या मोगाक पिसोला हांवें पिशी जावन धांवता तुझा मोगा काशे आदी उतर तुजी सांगातीन जाता. मोगार तुझा हांव पडला काळीज काळजाक पेटोला मोठ तुझे तुझ्या मोगान पिसोला हांवें पिशी जावन धांवता तुझा मोगा काशे आदी उतर तुजी सांगातीन जाता. सनेलार बसून वाट पळयता तुजी सांकेत ना उतराची घालया मोदी तूं राजा हांव राणी सुविधी जोडी लोरियो लोरियो करता दोशी. सनेलार बसून वाट पळयता तुजी
संकेतना उतराची घालया मोदी तू राजा हांव राणी सोबीतली जोडी लोरियो लोरियो करता दोशी लोरियो लोरियो गर्दा दोशी थँक्यू भोव सोबीत तरान हांगासर सादर केल्ल्या हें पॉद लोरियो तुलियोन आनी मिनोला तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मोगाचें नवो अपुर्ब्याचें पॉद खंडी जावन तुमकां रुसलें म्हूण चिंता बेंदूरची फिरगस नावाडदीक फिरगस ह्या फिरगेजेन सगळ्या देशीचें नांव केलां आनी हांगासर बरी नावाडदीक तालेंत आसात आनी ह्या तालेंतांनी फाटल्या वर्सा 2023 वर्सा तांणी केल्ल्या साधनाच्या वयर थोड्या जाणां विसून आज आमी तांकां मान करूंक आशेता मानिस्तीन मेवीस रॉड्रिगस हांगासर साधकांची नांवां उलो करूंक मुखार येता हांव विनंती करता आमचे याजक बाप भोव मानदीक विन्सेंट मोंतेरो मानदीक बाप अरुण मानदीक बाप लॉरेन्स मानदीक बाप विवियन तुमी दया करून वेदीक येजे म्हूण तुमचे लागीं विनंती आसा आमच्या याजक बापांनी येजय वयर चलो 4 ताळयो दिया आमच्या सर्व याजक बापान बिगर बाप मुझे लगी सरता सोगां क्या पेला काय डान्स करूंक आसा की म्हणून मग चलो जावन हांगासर आमची मनाची या वर्साची साधकी हांगासर आसात तांची नांवां आपयतना तांची वळख सांगता आसतना आमी जावन आमच्या भरपूर ताळी हांव सोवास दिया कित्याक म्हळ्यार आनी चड जाणां हांगासरलें साधन करूंक जिणेन फावो जावं दी प्रेरण लाभून दी म्हणली आमची आशा आनी आतां मानिस्तीन मेवीस रॉड्रिगस हें कार्य चलोवन व्हरता Thank you, Melvin. Good evening, everybody. हांव हांगासर इंग्लिशान अनावंस करतली दयेकरन समजून घेवचें आमची नेखेत्रां आकाशार उबनांत ती हांगाच आसात बेंदूर आमच्या फिरगेजेंत सांसे वेवसायांच्या मजतीन तांणी बारी एक मस्त रतीन तांणी तांचे श्रम जीवन आमकां दाखयलां आनी ताचे वरवीं ताचो प्रतिफळ तांकां मेळ्ळा आनी आमकां भोव संतोश आज आयच्या दिसा तांची नांवां एनावंस करूंक आनी तांकां अभिनंदन पाठोवंक पयल्यान पयलें हांव आपयतां एलिशा जॅनिस डिसोजा स्टुडंट ऑफ सेंट अलोयशियस गोंजागा स्कूल That's not enough. दोन पाराखंडी दुकराच्या मास्केलां तुम्ही Student of St. Aloysius Gonzaga School, gold medalist in the event 4x50 meters medley relay at CBSE National Level Swimming Competition held at Haryana from November 5th to November 10th, 2023. Also, from South Zone, medley relay gold medalist and also freestyle relay silver medalist. She is the daughter of Sunil D'Souza and Rima De Silva from Malikatta's 2nd ward. Can we give a hearty round of applause loud enough so that she will achieve more and more? Congratulations, Elisha Janice D'Souza and the proud parents also. Here comes the next star, Tina Benita Rego, daughter of Odi Rego and Mavis Rego, Malikatta Ward 2, pursuing bachelor's in computer science and engineering at St. Joseph's Engineering College, 4th year. Passed out from Expert PU College, student of St. Agnes School. In June 2023, Tina was elected as ICUF president
at St. Joseph's Engineering College, and she is the Secretary of ICOF Karnataka, National Convener of ICOF from November 2023. Shall we cheer her up? Congratulations, Tina, and congratulations, Audie and Mavis. हंगसर आसा अनेक सादो बड़ो धवो धवो कळो कोण म्हण सांगेत गे ओके ते जावन आसात रेवरंड फादर अरुण विल्सन लोबो अ नेटिव ऑफ सिद्धकट्टे हंगस आसात मू was an assistant priest in Kulshekar Church for 3 years after his ordination. Committed service was rendered as a principal for 10 years at St. Anthony's College, Naravi, where I was a teacher. Was a parish priest of Kadaba for 2 years, from July 2022, principal of Padua College of Commerce and Management. Proud to announce, Reverend Father Arun Wilson Lobo is an academic council member of Mangalore University. Congratulations, Father. We'll be looking forward for more and more news from you. Here we have another nightingale. Okay, Dr. Charlotte Simple D'Souza. We congratulate Dr. Charlotte of being awarded PhD from Sri Jagadish Prasad Jabarmal Tribrewala University, Rajasthan, for the thesis titled Impact of Virtual Teaching and Learning Program on Obesity and its Consequences among Adolescents of Selected Colleges at Mangalore. Congratulations, Dr. Charlotte, for your achievement, and we'll be looking forward for one more degree as another feather in your cap. Here we have Professor Dr. Ritesh G. Menezes. Professor Dr. Ritesh G. Menezes, MBBS, MD, DNB, MNAMS, son of Rita Menezes and late Richard Menezes, Shobag Ward 4, husband of Dr. Savita Lasrado, former professor, head of Department of Forensic Medical ESIC Medical College and PGIMSR and Model Hospital, Government of India, Rajajinagar, Bangalore. For featuring in the most recent list of world's top 2% scientists, career, long impact and single year impact, released by Stanford University. Dr. Ritesh's name has been featured in the previous 3 versions of the list of world's top 2% scientists. Congratulations, Doctor. If there is anybody from the family, I request the family member to come up
Thank you, Sister Hilda Menezes, for your cooperation. And sister is Dr. Ritesh's aunt. Congratulations to you, sister. Okay, here we have Ronston Mascarenhas. Can I see Ronston Mascarenhas? Yes. Son of John and Teresa Mascarenhas. He is residing at Dubai, but presently you can see him coming up. Thank you for coming up. Was an active member of CAL between 1999 and 2001. He served as secretary in this tenure, is highly passionate about music and has significantly contributed towards Konkani music through a lot of compositions and songs. All musical releases of Ronston you can find in YouTube channel. So from today, start listening. He has successfully released music CD for his album A Mucha Bangara in partnership with Mr. Wilfie Fernandez. Outstanding composition is Kitlo Santos Az Kalzan Muja. It has highest viewers and sung by many children on receiving First Holy Communion. Latest release on 20th Jan 2024 is Sopnant Yeuncha Cheduwa. It's a remarkable contribution from Ronston Mascarenhas. Congratulations, Ronston, once again. God bless you. That's not enough, Ronston. We would like to hear. I think people were screaming outside before the program started. Maybe you should announce and ask Ronston to sing a song. We'll be waiting for a song from you. Okay? Thank you. Thank you so much. And thanks everybody, all the priests, Father Vincent, Vinod, and the audience. God bless us all. मोगचून आमच्या तालयांचो आवाज दिया हांगासर 20 शेतांनी साधन केल्या साधकांक साधकींक ह्या भुरग्यां तावन वडा पर्यंत हांगासर खंडीत जावन तांणी आमकां प्रेरण दिला एक बरी देख दिल्या सबरांनी चड साधन करन प्रयत्न करून साधन करूंक आमकां एक अवकाश आसा म्हणून दाखोवन दिला. ह्या साधकांक आमी आमचे चेपे उखलता देव बरें करूं म्हणटा आनी मुख्य जिवनांसर बरें मागता आसतना मोगाचें न्हू हांगासर वेदीचेर आमच्या फ्रिगेजीन सेवा दिवचे सर्व याजक बाप आसात खंडीत जावन पळोवंक सांगता तांकां एक सोबाय एक मात्र काल तांकां बसूंक आमी कदेलां दिवना ती उबे आसतले थोडो वेळ कित्याक म्हळ्यार आतां आमी आयकूंक येता आमच्या विगार बापाचो संदेश सकाळीं मिसा वेळार तांकां चड उलोवंक अवकाश मेळूना त्या खातीर आतां तांचो संदेश आमकां दितले ह्या फेस्ताची परबी पाठयतले आनी खंडीत जावन परबी पाठयता आसतना आमकां कांय तरी बुधबाळ या बरें लिसांव ते सांगतले मनोदेक बाप भोव मनोदेक हांगासर विन्सेंट मोंतेरो आमचे मुखार. यावसक भवनो धर्म भयणीनो आनी सर्व मोगाच्या फिरगस घरानो आनी सैरानो तुमकां स्मेस्तांक फेस्ताचे उल्हास पाठयता. मेल्विन पेरीस म्हणालो सकाळीं पदराबाग उलोवंक चड अवकाश दिवना म्हूण हांवें वाचल्लें तें वोट ऑफ थँक्सच पावना गे 4 पेज हय आनी थोडे म्हणूंक आतां वो सकाळीं उलयलो आतांय उलयलो आनी कितलें उलयतलो कितलें आयकूनचें म्हूण म्हणूंक आसात जाल्यार सांगल्या उपरांत इल्लें उलयचें न्हय देखून परत पयल्यान पयलें आयच्या एचिवर सगळ्यांक हांव सुभाषय पाठयता आनी तुमी आमच्या फिरगजेक कीर्त हाडल्या आनी ह्या वरवीं तुमी एक संतोशान आसात जाल्यार आनी एक ड्युटी तुमी खाण गेल्या ती कसली म्हूण सांगशात गे. यू हॅव कम टू अ लेवल वेर यू कॅनॉट कम डावन यू हॅव टू गो अप अँड आय विश यू ऑल द बेस्ट. तुमी आणखी तुमच्या एचिवमेंटान चड मुखार वचोंक फाटी येवंक ना देखून हे पब्लीक प्रोग्राम तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता
सो तुमी कितें एचीव केलां तुमकां आनी तशेंच समाजीक आनी फिरगजेक तें उपकाराचें जावं दी, कित्याक हें फिरगज कुटाम आनी तुमी समाजाचो वांटो तुमच्या कुटुंबाक कितें जावं दी म्हूण बरें मागता आनी की मुखार वसा. तशें म्हळ्यार नेक्स्ट कालें उरलीं तुमी आसात युवजनां न्हू, आनी युवजनांचो म्हूण नांव हेरांय आसा तुमी व्हडा न्हू, and you have a chance to do something and achieve something in life. ह्या वरवीं तुमी पळयलें हांगास स्टेजीर इज नॉट ओन्ली एकेडॅमीक बट डिफरंट थिंग्स आर देर, आनी ह्या वरवीं तांचे अचिवमेंट म्हणटा आसतना तुमकांय मस्तू स्कोप आसा. आनी बेंदूरची फिरगस नांवाडलेली फिरगस ही तुमच्या सडीत उर्बेन एचिवमेंटांनी मुखार वचून दी आनी तशेंच तुमकां आनी आमच्या फिरगजेक कीर्त हाडून दी, समाजीक उपकाराचें जावं दिवन मागता. देखून येवच्या वर्सा आज कितले आहले हांगा 5 देखूच 10 म्हणी जायचे ना जाल्यार 8 म्हणी दवरया गे वयर येवंक आनी सन्मान काण येवं. ते देखून मोन करा, नथींग इज इम्पॉसिबल, स्काय इज द लिमीट. ताचे उपरांत भुरग्यांक आयच्या अवेदी सेवकांनी आनी हांगा तांणी मागणे गीत गायलें आनी तशेंच तांचे कार्यक्रम आसा. मागीर CLचे YCSचे आनी आमच्या फिरगजेच्या उर्बेवंत तरणाटे म्हण तुमी स्टेजीर पळोवन सांगा मागीर तरणाट्यांचे तांकां सुमेश सांग. तशेंच आमचो नाटकुळो एक आसा आमचे ते तरणाटेच एक कॉमेडी नाटकुळो, ताका सुमेश सांग मागीर म्हाका वयर सोडना, देखून आतांच देव बरें करूं म्हणटा. देखून तांणी तांच्या वावराक गेल्या त्या थोड्या दिसां तावन मस्तू वावर ताणें केला, प्रॅक्टीस केला. आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांक स्टुडंटांक हांव अभिनंदन पळयतां, कित्याक जायते जाणांक एग्जाम आसली आनी ताचे उपरांत 1-2 दिसांच्या वेळान तांणी परत मस्तू वावर केला. तांकांय हांव बरें मागता, देव बरें करूं म्हणटा. आनी कितें सांगाचें तुमकां? वय फिरगस जिवाळ दवरूंक असलीं कार्यक्रमां गरजेचीं. आज व्हड संख्यान तुमी आयल्यात, सामको आणखी व्हड जाव येता लोगी वय काय उपाध्यक्ष म्हणटा सामको आणखी व्हड जाव येता आसलो, पूण आयल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमचें उत्तेजन गरज आसा आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक. तुमची समजूणी गरज आसा आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी आमकां आनी हेरांक. कित्याक तरावळ तरासो अनुभव आमकां आसा, पूण तो अनुभव आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरगजेन तो उपकार असो जायचो. जायतीं पेरंट्स वडिलां भुरग्यांक एनकरेज करून सकाळीं मिसाक हाडटात आनी फाटीं व्हरतात आनी तशेंच जायत्या फिरगेच्या कामांनी तांकां उत्तेजन दितात. तांकां सुमेस्त वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी तांकां दिल्लें तें एनकरेजमेंट आनी सपोर्ट इट्स लायक इन्वेस्टींग एंड दॅट वील नॉट बी लॉस्ट. सो तुमी तांच्या फाटल्यान आसात जाल्यार जायते बरी तुमी म्हणटात ह्या जगांनी आनी तुमी तांकां मार्गदर्शन दिसय म्हूण सांगून, पूण प्रॅक्टिकली तुमी जाणात ह्या जाग्यांनी मार्गदर्शन दिवंक तिंकय मेळटात. आमकां इल्लो वेळ मेळटा तांकां ते दाड आमचें हाय हलो म्हणून खबर जाता आसतना अप्रूप खंय इल्लेशें समजून दिवंक जाता. पूण तुमी पेरंट्सांनी आमी सांगाता मेळ्ळ्यार आमच्या भुरग्यांक तशेंच युवजनांक बरे नागरीक मात न्हय, गूड एचिवर्स आनी तशेंच समाजांत नवाडी करूंक जाता. पूण हें काम विगाराचें न्हय, ह्या जाग्याचें न्हय, पयलें तुमचें आनी तुमी आनी आमी सांगता मेळोन आनी फिरगजेचे मुखेली सांगता मेळटा आसतना अवकाश जायते मेळटा आसतना तुमचें एनकरेजमेंट गरज आसा. जायते बडी खस जाता पूण तें गरज आसा. आनी ह्याच वेळार थोडे बडी तुमची कंप्लेंट्स आमकां मेळटात वडिलांची, पूण ते कंप्लेंट्स आमकां सॉर्ट आवट करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्यार तें सुलभ जाता. त्या वरवीं सहकार दिवच्या सर वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हेरांकी असलो सहकार मेळोवन दी. लेट द पॅरिश बी व्हेरी वायब्रंट. आमच्या फिरगजेंत 8 कॉवेंत आसात आनी कितले सिस्टर आसात गुत्ता तुमकां? तोंडूक तेका नाका हा म्हणून 250 सिस्टर आहात. हय, आनी जायते सेवा ती आमकां दितात.
$250 म्हणून थोड्यांक कळो ना गे 175 करेक्ट मो वय जायती सेवा आमकां मेळटा तांकां सुमेसांक सुपिरियरांक आनी धर्म भयणींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्व संघ संस्थेच्या मुखेल्यांक आनी फिरगेच्या मुखेल्यांक जायती सेवा दितात सुमेसांक देव बरें करूं अशेंच आमी आजच्या सर्व तरान मुखार या आनी तुमकां बरें मागता देव बरें करूं. सकाळी लंब देव बरें करूं म्हणली पट्टी पळोवन वाचली आनी आतां उलयली उतरां काळजांत जातावन आयिल्लीं कडेन जावन बरो संदेश आमकां दिला आमच्या बिगार बापांनी भोवमानाद एक विन्सेंट म्हणटलो बाप तुमकां देव बरें करूं तुमची आशा सुफळ जावं ह्या फिरगेज आनी की जिवाळ जावं आनी ह्या फिरगेजींतली सर परजा खंडीत जावन बऱ्यापणान आनी सर्वांक मार्गदर्शन जावचें बरी वाडोवन येवं म्हणून आमची आशा तशेंच जावं मोगाचें न्हू. आनी आतां परत एक फावटी आमकां मनोरंजन दिवचे खातीर वेदी सेवकां आमच्या मुखार येतात. एक नाच घेवन वडूल तांणी भक्ती गायन केल्लें आतां एक नाच नाचूंक हांगासर येवन तुमचे मुखार ती हजर जातात आनी खंडीत जावन आमची काळजां मनां ती दादोस करतलीं. हांगासर सर्व वेदी सेवकां आमच्या मुखार. आमचे पोखरी पणाचे
भोव मोगाचें हांगासर आमच्या फिरगेजेच्या वेदी सेवा करच्या भुरग्यांनी हांगासर अपुर्बायेचो नाच सादर केलो कंडे जावन कितल्या उर्बेन ती आमच्या आल्तारीची सेवा करतात त्या सुरबेन हांगासर आमची मनां दादोस करून ताणें प्रयत्न केला ताका परत एक फावटी ताळयो दिया मोगाचें उल्हास पाठोवया. मोगाचेनो तुमी काय चिंतलें कोन्ना विकार फाटल्या बगलान दवलो म्हूण सांगून ह्या भुरग्यांनी म्हाका बैरूंक सोडूना ते म्हणाले मुखार आसल्यार स्मायल दिवचें पडटा देखून देखीन रावन स्मायल दिता. येस मोगाचेनो आमच्या फ्रिगेजेंत हर एका वर्सा जायतीं कार्यां जातात स्पर्धे जातात आनी वार्षिक खेळ असली स्पर्धे वाड्या झोनाच्या मोदें जाते आसात. तशेंच नातालांच्या वेळार गर्दनाच्यो गोट्या आसो नेकेत्र आसो आनी क्रिसमस ट्री अशे नाना ते स्पर्धे मांडून हाडटात आनी आतां वेळ आसा ह्या स्पर्धांत जिखून आयिल्ल्यांक तांकां इनामां दिवचो आनी तशेंच तांकां आमच्या बेस्ट झोन चॅम्पियनशीप ट्रॉफी ही वांटूंक आसा. त्या खातीर आतां हें कार्य चलून व्हरूंक आमचे मुखार येता सुजीत नोरोना आनी हांगासर प्रायस हस्तांतर करूंक आमचो उपाध्यक्ष संगत दिजे विनंती करता. विनोद डिसोजाय मनादीक बाप विन्सेंट मंत्रो सांगता हजर जाता. वयल्यान पयलें YCS बेंदूर युनीट आनी आर्टिकल कॉम्पिटिशन मांडून हाडिल्लें आनी तो विशय जावन आशिल्लो एंटी ड्रग अवेरनेस. हातूंत सुमार कॅटेगरी आशिल्ले. तातूंत पयलो कॅटेगरी जावन आशिल्लो ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन 8th स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड. हातूंत फर्स्ट प्लेस आपणायता सेरा फुर्तादो. सेकंड प्लेस रिशल कार्डोजा. रिशल कार्डोजा. त्याच्या नावान त्याचं बापाय अजय टेरेन्स कार्डोजा. आर्टिकल रायटिंग कॉम्पिटिशन कॅटेगरी 1 क्लास 9 to 12 स्टँडर्ड आनी हो विशय जावन आसा द रिपल इफेक्ट हाऊ ड्रग एब्यूज इम्पॅक्ट्स इंडिविज्युअल्स फॅमिलीज अँड सोसायटी. आनी तूं फर्स्ट प्लेस आपणायता रिओना विवेना डिसोजा. ताळे दिया मोगाचेनो. कॅटेगरी 2 18 to 20 years विशय जावन आशिल्लो फ्रॉम पियर प्रेशर टू पर्सनल चॉयस नॅविगेटिंग द पाथ टू ए ड्रग फ्री लायफ. आनी तूं फर्स्ट प्लेस येता रिक्सन झीनल डिसोजा. सेकंड प्लेस आर्लिन सिक्वेरा. Category 3 28 years and above, empowering tomorrow, nurturing youth, resilience and safeguarding against substance abuse. वो विषय जावन आसलो. आनी तूं फर्स्ट प्लेस येता ऑजवर्ल्ड फर्नांडीस. ऑजवर्ल्ड फर्नांडीस. Second place, Godwin Pies. दोन ताळ्या दिया.
Second place, Godwin Pies. दोन ताळे दिया. आमच्या युवजनांनी CL भुरग्यांनी विविध कॉम्पिटिशन्स मांडून हाडिल्ले. तातूंत जावन आसा क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशन. फर्स्ट प्लेस गॉडविन डिसोजा अँड अनोरा जॉन चॅको. गॉडविन डिसोजा अँड अनोरा जॉन चॅको. सेकंड प्लेस हर्षा लोबो. हर्षा लोबो. Crib competition. First place Arthur Pascal D'Souza. Crib competition. First place Arthur Pascal D'Souza. Second place Alvin D'Souza. Christmas tree competition. First place Nishal Felicita Castellino. Second place Dolly Mascarenas. आमच्या फिरगस फेस्ताक तयार जावन विविध खेळ आमी आयोजन केल्ले. ते झोनाचे फलितांश आतां आसा. ऑक्टोबरांतावन सुमार खेळ आमी आयोजन केल्ले यूथ कमिशनांतावन. आनी झोन चॅम्पियनशीप ह्या वर्साक कोणाक आमचे 9 झोन आसात. 9 झोन आसात. 9 झोनांत खाली एका झोनाक मात. आणि ते जावन आसा झिनिया झोन. दयाकंत ताचे कन्वेनर आणि पार्टिसिपेंट दयाकंत तांणी मुखार येवचे उपकार मागता आमच्या याजक सहाय्यक याजकांनी. सहाय्यक याजक तशेंच दयाकंत मुखार येवचे. आमचे यूथ कमिशनाचे बेकार बापा देव बरें करूं. तशेंच उपाध्यक्षाक देव बरें करूं. आनी जिखिल्ल्या झिनिया झोनाक कॉंग्रॅच्युलेशन्स एंड ऑल द बेस्ट. देव बरें करूं. देव बरें करूं. म्हाका सुजीत नोरोना हांगासर
सर स्पर्धेच्या विजेतांक तुम्ही नांव आपोवन हांगासर सन्मान करूंक कुमो केल्या खातीर तशेंच विजेतांक भोवमाना वांटल्या आमचे बिगर बापांक उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा आनी तशेंच वयर वेदिका आयिल्ल्या सर याजक बापांक देव बरें करूं म्हणटा मोगाचें न्हू इतल्यार एक वेदिक कार्य संपलें आनी जें कार्य आमकां सर्वांक दादोस काय हाडचें तसलें जाता तें आसा मनोरंजनाचें कार्य आज हांगासर सादर जाता एक मोटवी संगीत कार्यावळ आनी ती आसा रॉन्स्टन मस्करीनस आमच्या फिरगेजेचो उदोनयोचो संगीतकार ह्या वक्ता उडास काडूंक आशेता ह्या फिरगेजेच्या हर एका कार्यावेळार आमकां संगीत कार्यावळी हांगासर दितालो आमचो दिवंगत क्लॉड डिसोजा खंडीत जावन ताचो उडास काडूंक जाय आदलेच वर्सा तो देवादीन जाला आनी तशेंच हांगासर आमकां ताचें उणेपण खंडीत जावन दिसता तरी आमी मुखार वचूंक जाय ताचेच तरबे तेकाल वाडिल्लो ह्या फिरगेजेचो तरणाटो ह्या फिरगेजेच्या CALांत 2001 आनी 2003 मुसर हांगासर कार्याळ ताणें वावर केला ह्या CALचो कार्यदर्शी तो जाला आनी प्रस्तुत दुबायंत तो वावर करून आसा आनी तशेंच ताचो हव्यास संगीत ताच्या जिवांत संगीताची ओड आसा आनी त्याच ओडीन ताणें गडचायतें संगीताक देणगी दिल्या मोगाचें न्हू आज हांगासर सादर जावची ताची 6 पदां ताची बऱ्यांतलीं बरीं ताणें वेंचून काडून तो सादर करूंक आशेता रॉन्स्टन मस्करीनस ताणें ताचीच म्हळ्यार एक YouTube चॅनल करून त्या चॅनलांत ताची सर्व पदां ताणें सादर केल्यांत आनी ह्या पदांक बरो कांयच आसा ताच्या कुंभाराच्या कार्याक म्हणून घडयल्या त्या एका पदाक अत्यंत सडीत व्ह्यूज मेळ्ळ्यात आनी तशेंच तें पावद जायत्या कार्यावळींनी भुरग्यांनी गायन केलां आनी ताच्या ये म्हज्या बंगारा म्हणली एक ताणें YouTube CD मोकळी केल्ली विल्फी फर्नांडीसाच्या भागीदारपणाखाल आनी तशेंच ती भोव सगळ्यांक रुचल्या आनी खंडीत जावन दुबायंत मांचयेर जायतीं ताणें संगीत कार्यावळींनी ताणें गायलां ताची पदां सादर जाल्यान आनी आज पयले फावटी भोवशा बेंदूरची माची ताका मेळटा खंडीत जावन आमी संतोश पावूंक जाय कालच्याच दिसा ताणें मोकळी केल्लें भोव अपुरबायेचें सपन्यांतल्या चेडवा म्हणलें पावद आतां तो पयलें गांवक मुखार येता आमच्या सर्वांच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर रॉन्स्टन मस्करीनस आमच्या मुखार गांवक सपन्यांतल्या चेडवा हें पावत Check. Check. स्वप्नां येवच्या चेडवा मोगा ये परत राती बगना मुजी फुलोन मोगान जळय गोवाती तुझ्या सोपच्या रुपण्याक मोगा किरणा सूर्याची हे मोगा ये गो मोग तुझो दी गो तांबोय गो बगना काळजाची स्वप्नां येवच्या चेडवा मोगा ये परत राती बगना मुजी फुलोन मोगान जळय गोवाती तुझ्या सोपच्या रुपण्याक मोगा किरणा सूर्याची हे मोगा ये गो मोग तुझो ती गो तांबोय गो बगना काळजाची Dance floor.
नदर शेताना सोपुनाम तू येताय गो बगनानी ये माना राखून तुका रावतांगो डोळे दांबी नासताना स्वप्नान येवच्या चेडवा मोगा ये परत राती बगना मुजी फुलोन मोगान जळय गोवाती तुझ्या सोबच्या रुपण्यात मोगा किरणा सूर्याची ये मोगा ये गो मोग तुझो दी गो तांबोय गो बगना काळजाची Even when I close my eyes, all I see is you. Tell me where you run in my mind, so I know just what to do. विण तुझे मुझे जिने कसले निर्मोणे काळजाक्या समजोंचे कोणे सोपान तू नाही येणे संज्ञा राती गांव राखता कुपा मोदे तुका सोदता अंच्या बोरी नेसून तू सोयताना काळजाक्या बुजयता स्वप्नान येवच्या चेडवा मोगा ये परत राती बगना मुजी फुलोन मोगान जळय गोवाती तुझ्या सोबच्या रुपण्यात मोगा किरणा सूर्याची हे मोगा ये गो मोग तुझो दी गो तांबोय गो बगना काळजाची देव बरें करूं मोगचनो जोरान ताळयो रॉन्स्टन हांगा मस्करीन सादर केल्या स्वप्नांतले चेडवा गायनाक चेडू राती स्वप्नांत येता पूण दिसाक येना खंडी जावन स्वप्नूच्या युवजनांक तांच्या जिवनान बरें चेडू मेळून दिवन आमी आशेवया हांगासर ह्या गिताचें ओरिजिनल म्युजीक केल्लें आसा डॅरल मस्करीनस हाणें आनी तशेंच गायन केल्लें रॉन्स्टनान त्या युट्यूबा हातूं आनी हांगासरी ताणें सादर केलां खंडी जावन अपुर्बांचें आमकां सुमेस्तांक रुसलां हाचें मुखलें पावद आसा व्हडली माय गांव सोड न्हू परगांवांत जल्माल्लीं भुरगीं आपल्या व्हडली मांयक चिंतून हांगासर ती आश येतात व्हडली मांयक मेळोवंक तिचे लागीं चेळोवंक आनी तिचे लागीं उलोवंक आनी हीं भुरगीं तेंची बोगणां हांगासर सादर करतात रॉन्स्टन मस्करीसान घडिल्लें पावद गांवक मुखार येता हांगासर आमच्या फिरगेजीचीं भुरगीं हांगासर तुमचें मनां पसंत करतलीं check 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 असली तू बगलेन सदांच करून मोग मोजो अडकुलो रे बुडकुलो बाबुलो आमचो माणकुलो गायताली वेंगेंत आराम धरून मोग मोजो व्हडली माय माय आज येता उडास तुजो व्हडवी गाय सांगूंक कितें आसता सांगात तुजो वेंगेन धरून म्हाका आंडेर वयतली चंदा तरा दाखोवन मोडबार खेळयताली व्हडली माय माय आज येता
कितें आसा सांगात तुजो वैगीन धरून म्हाका आंधेर वयतली चंदा तारांक लागून मोडबार खेळयतली बगलेक तुझ्या हांव लिखताना खुशी कितली सावळेन तुझ्या माया वाचताना मम्मी डॅडी शीन करताना सुकेक मुजेर ती चिडताना बरवसो तुंच माय मोगान बुजयताना ओडली माय माय आज येता उगडास तुजो ओडवी काय सांगूंक कितें आसा सांगात तुजो वेगीन धरून म्हाका आंधेर वयतली चंदा तारांक लागून मोडबार खेळयतली ओडली माय माय आज येता उगडास तुजो ओडवी काय सांगूंक कितें आसा सांगात तुजो वेगीन धरून म्हाका आंधेर वयतली चंदा तारांक लागून मोडबार खेळयतली शिकाप मोचे शिकताना रीती बोगना कळसान मायतो नासताना परस मुझे हे सोमताना सुटी म्हाका ती मेळटाना धांवून येता वेंगोंक तुका घळयती नासताना जणा हांव रागून तूं रावतली म्हजे पासून दोळ्यांनी देवून येवची ती दुकां पासून कोणूच ह्या संवसारांत ना माय तुका सरी हजारां देखली तूं व्हडली माय म्हजी जणा हांव रागून तूं रावतली म्हजे पासून दोळ्यांनी देवून येवची ती दुकां पासून कोणूच ह्या संवसारांत ना माय तुका सरी हजारां देखली तूं व्हडली माय म्हजी अपूर्बायन हांगासर व्हडली मायची वडवी काय गायल्या आयल्ड्रिन पिंटो आणि लिओना कार्डोजाक परत एक कोटी ताळयो सोबास दिया मोगाचनो व्हडली माय सो हुस्को आणि तिच्या हुस्क्यार खेळिल्लो तो उगडास हांगासर आनी तांणी चितावन आपणायल्लो मोग अपूर्बायन हांगासर व्यक्त केला मोगान तांणी सादर केला अपूर्बाचें पावत घडलें रॉन्स्टन मस्करिनस आनी हाका ओरिजिनल म्युजीक दिल्लें आसा जोएल पेरेरा हाणें मोगाचनो ह्या दोन पदां उपरांत हांगासर एक नाच सादर जाता नाचोवंक मुखार येतात आमच्या फ्रिगेजीचे युवजण तुमकां हांगासर ह्या नाचपान तुमची काळजां मनां दादोस करूं
फुलाबाई कितें तुजी सोबाय मोगारपणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय चल रे तू चल हांगा तो सर्तीक सरबेलाय खरेंच तुका पळयताना पेट्टा तेता वाय तुझे पेंगड कितले रुंद तू पळोवन कितले चंद म्हजे दोळे जातात मंद मंडो आसा तरी पूण म्हाक जाला मेंद तुझ्या पेंगडा पडून पेट तुका हांगर मारला दाट म्हाका दाखय नाका मोट फुलांच्यानी बांद म्हाका करे नाका माट फुलाबाई कितें तुजी सोबाय मोगारपणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय अरे चल रे तू चल हांगा तो सर्तीक सरबेलाय खरेंच तुका पळयताना पेट्टा तेता वाय जीवाक येता फूग बाय सोड तुजो राग आनी कर गो म्हजो मोग केल्यार म्हजो मोग बाय करेच तुजे भाग मोगाची रे वोड उलय नाका सड आतां वाट म्हजी सोड बाप्पा म्हजो घरांत आसा कामता म्हजी कूड फुलाबाई कोड गो मोगारपणी पडशी जाल्यार जाता गजार हात लय नाका तुकलय नाका जाता एक तर हांवें तुका बात दिला रे अरे जावया गजार ಮೊಗಚನ ಜೋರಾಚು ತಾಳಿಯೋ ಹಂಗೆ ಸರ್ युवजन संगता पटल्या लाईनीर आसात विनोद ज्योती आणि रश्मी तांणी हांगासर सादर केला तसो नाच खंडी जावन आमची काल जमाना तांणी जिखल्या मोगाचनो ह्या अपुरब्याच्या नाचा उपरांत आतां येता एक पोत गांवक हांगासर आशा आमच्या मोतींतली उपता सोरंग्या बरी आकासार आनी ह्या आशा ही उतरां हांगासर आमच्या मुखार सादर जाता ह्या अपुरब्याचें पोत हांगासर आमी आयकुया आनी तशेंच गांवपिणी संगता कोरस ही गांवक मुखार येतात हे अपुरब्याचें पोत हांगासर सादर जाता आशा Check.
या पृथ्वीमध्ये सोबयता मुझे ल्हानपण कितले सोबीत आमचे मंगळूर थंयसर सामुझे ल्हानगर सुंदर सोबच्या या पृथ्वीमध्ये सोबयता मुझे ल्हानपण म्हाका आशा परत्यान मंगळूर पावची म्हाका आशा तेंच्या मातयेन खेळची माडा माडयेंच्या तोटारी भोंवची आणसां बेणसां पणसां खावची म्हाका आशा परत्यान मंगळूर पावची म्हाका आशा तेंच्या मातयेन खेळची माडा माडयेंच्या तोटांनी भोंवची आणसां बेणसां पणसां खावची माय भाषेक माय गावाक नांव वाडटेली गौरवां तुका देखटेली नेणटी सनबाय म्हजी कोंकणी वाडटेली तुमच्या बेसावान माय भाषेक माय गावाक नांव वाडटेली मुझी आशा केदीन सामची ना मुझी आशा केदीन पावची ना वाडून जातरी हांव परगांवांत रोवली तुका हांव फुडारांत मुझी आशा केदीन सामची ना मुझी आशा केदीन पावची ना वाडून जातरी हांव परगांवांत रोवली तुका हांव फुडारांत थँक्यू भौस अपुर्बान हांगासर भुरग्यांनी तांची आशा व्यक्त केल्या तांची आशा आसा परगांवच्या गांवांतल्यान मंगळुराक येवची हांगासर ह्या सुबेज पृथ्वींत एक जावची तांची आशा खंडीत जावं ती सुफळ जावं दी हे पावस सादर केला मोगाचें न्हू प्रमुख गावपीण आसलें आलिसा रेगो आनी ताका सांगत दिला आल्ड्रीना रॉड्रिगस आल्ड्रीन पिंटो आनी लिओना कार्डोजा तांकां परत एक फावटी जोरान ताळयो दिया हांगासर मोगाचें न्हू आनी आतां मुखलें पद घेवन येता रॉन्स्टन मस्करिनस संगता घेवन सोबीत ताळ्याची गावपीण कविता जॉर्ज आनी हे पद आसा रॉन्स्टन मस्करिनसाचें भोव बारीस फामाद जाल्लें ताच्या कवळेंतलें हे म्हज्या बंगारा कवळेंतलें हे म्हज्या बंगारा हांगासर राखून रावया रॉन्स्टन आनी कविता तुमच्या मुखार check.
भांगारा ये म्हज्या भांगारा ये गो तूं सन्याचे राती मोग मी करयांगो दोगांय हात धरून हाती ये मुझ भांगारा ये रे तू सान्याचे राती मोग मी करया रे दोगाय हात धरून हाती मोग तुझं करताना काळी झुमळता हे हाय या सन्याचे साक्षीर आमचो फुडार सोबोंग जाय मोग तुझं करताना काळी झुमळता हे हाय या सान्याचे साक्षीर आमचो फुडार सोबूंग जाय ये म्हज्या भांगारा ये गो तूं सन्याचे राती मोग मी करयांगो दोगांय हात धरून हाती ये मुझ भांगारा ये रे तू सान्याची राती मोग मी करया रे दोगाय हात धरून हाती असोय वाढलो लोकोसो हात हाती धरताना मोग सडलो गुलगुलो रातीक जळच्या तारां सोय सडला दाबाजो वेंग म्हाका दिवून मोगा नासवो मोगासो मोग तुझो मोसो असोय वाढलो लोकोसो हात हाती धरताना मोग सडलो गुलगुलो रातीक जळच्या तारां सोय सडला दाबाजो वेंग म्हाका दिवून मोगा नासवो मोगासो नाच बनास नाच बाय नाच आयची सगळी रात वेंगेन धरून मोगान खेळून नाचया आमी नाच नाच बाबा नाच नाच बाय नाच आईची सगळी रात वेंगेन धरून मोगान खेळून नाचया आमी नाच ये म्हज्या भांगारा ये गो तूं सन्याचे राती मोग मी करयांगो दोगांय हात धरून हाती हे मुझ भांगारा ये रे तू सन्याची राती मोग मी करया रे दोगाय हात धरून हाती पुनवे रातीक सुखची तूं राणी गोमुची दीस रात मोगान तुज्या हांव गोदा दोशी मोग आमचो सदांच असोच उरून दी वेगीन सामी दर्यावट आमच्या लग्नाची पुनवे रातीक सुखची तूं राणी गोमुची दीस रात मोगान तुज्या हांव गोदा दोशी मोग आमचो सदांच असोच उरून दी वेगीन सामी दर्यावट आमच्या लग्नाची नाच बाबा नाच नाच बाय नाच आयची सगळी रात वेंगेन धरून मोगान खेळून नाचया आमी नाच नाच बाबा नाच नाच बाय नाच आयची सगळी रात वेंगेन धरून मोगान खेळून नाचया आमी नाच ये म्हज्या भांगारा ये गो तूं सन्याचे राती मोग मी करयांगो दोगांय हात धरून हाती ही मुझ भांगारा ये रे तू सन्याची राती मोग मी करया रे दोगाय हात धरून हाती मोग मी करया रे दोगाय हात धरून हाती ये म्हज्या भांगारा हे मुझ भांगारा थँक्यू खंडी जावं जोराच्यो ताळयो फावो मोगाचें रॉन्स्टन आनी कवितन गायल्या ये म्हज्या भांगारा सांद्याच्या राती ह्या अपुर्बाच्या पदाक सुंदर रितीन हांगा सादर जाला देव बरें करूं रॉन्स्टन आनी कविता
यामध्ये एक नाच आसा CALचे युवजन हांगासर तुमच्या मुखार सादर करतात एक जबरदस्त नाच कंडिजान पळोवंक तुमच्या दोळ्यांक फेस्त हांगासर पळया संतोष पावया CAL युवजन हांगासर तुमच्या मुखार. तरणी तालकास सोबीत म्हजो गांव तांतले थोड्या कोंबडे मेवल्या तांचे बरें जावं पूण एकलें उरलां आंजाळ चिडून डायना ताचें नांव देखता ताका हरद्या गुडान भरता फुगासा हो डायना म्हज्या मोगाचे घायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाल्या कोंबड्या केसांचे चंद्र सारके रुपाचे बांगड्या चांगल्या गुणाचे होकाल मुझे सक्रमेताचे डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाल्या कोंबड्या केसांचे चंद्र सारके रुपाचे बांगड्या चांगल्या गुणाचे होकाल मुझे सक्रमेताचे मोगाच्या सोदनेर हांव आसताना मेळ्ळें म्हाका गोबाय मोगान तुझ्या काळीज लासताना म्हजी भोगणा कशी वर्णू हाय विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया म्हजी काळीज सोडलेल्या पारव्या विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया म्हज्या मोगांचा मोडलेल्या दिरुया विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया 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 ये नारी ये आमचे घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडयेन नटयता नारी तूं वचली नारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये आमचे घरी ये तुका फुलान सपयता तुका साडयेन नटयता नारी तूं वचली नारी आमच्या घराक सरी तुम मेरे अगल बगल है मेरे अगल बगल हूँ मेरे अगल बगल है मेरे अगल बगल हूँ मेरे अगल बगल मेरे अगल बगल मेरे अगल बगल मेरे अगल लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून लिल्ली अल्ली किल्ली कंदरे लिल्ली एन्नो हुडल पनोंदु अल्ले रे मल्ली निदेस लिल्ली जाताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळून लिल्ली अल्ली किल्ली कंदरे लिल्ली एन्नो हुडल पनोंदु अल्ले रे मल्ली नाच कसो आसलो सोबीत सुंदर जबरदस्त जस्ट लायक वाव मोगाच्यानो अपूर्बायचो नाच सादर केल्ल्या CALच्या युवजनांक देव बरें करूं म्हणटा खंडीत जावन CAL आमच्या भुरगेजीचे हांगासर कार्याळ एक युवजन हांगासर हें संघटन आमकां ह्या भुरगेजीन जीव दिता
ह्या संघटना खंडीत जावन शाबासकी फावो मोगाचे न्हू आमची संगीत कार्यावळ मुखारून व्हरता. मुखलें पद आसा म्हज्या मायगांवच्या विशयांत कोणाक अभिमान ना आनी खंडीत जावन हो अभिमान सादर करूंक तो उतर हांव कांगसर मुखार येता. अल्ड्रिना रॉड्रिगेज आपल्या सुमधूर ताळ्यान रॉन्स्टन मस्करेनसाचें आनी एक सोबीत पद म्हज्या मायगांवा. Mic check. मुझ्या मायगावा तू आसाय सोपून हांव तुजेर भुल्ले ही सोबाय पळोवन ह्या फांद्याच्या गवाक पावसाच्या दिंड्याक सुकण्याच्या लाडाक आशा केळोंक म्हज्या मायगावा तू आसाय सोपून हांव तुजेर भुल्ले ही सोबाय पळोवन. मुझ्या मायगावा तू मुझ्या मंगळुरा मुझ्या मायगावा सोबाय रावळेरा तुझ्या रूख जडा फुलाच्या पळमोळात ह्या थंड हव्यात गायता मोग ला 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 ला. मुझ्या मायगावा तू मुझ्या मंगळुरा मुझ्या मायगावा सोबाय रावळेरा. तुझ्या बोटान खेळता ल्हान एक सुकणे जावन संवसार भोवल्या रे मेळचो ना असलो गांव ह्या मातयेचो पळमळ राणा गुड्यांजळ विविध फुलां फळ कितली तरावळ. मुझ्या मायगावा तू मुझ्या मंगळुरा मुझ्या मायगावा सोबाय रावळेरा तुझ्या रूख जडा फुलाच्या पळमोळात ह्या थंड हव्यात गायता मोग ला 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 ला. मुझ्या मायगावा तू मुझ्या मंगळुरा मुझ्या मायगावा सोबाय रावळेरा. उलयता भासती आस थरावळ नवण्याची पूण काळजात मोगाची मायभास कोंकणी कोंकणी म्हजी भास संस्कृतीची रास भागी जल्माली हांव आज जावन मंगळुरकार. मुझ्या मायगावा तू मुझ्या मंगळुरा मुझ्या मायगावा सोबाय रावळेरा तुझ्या रूख जडा फुलाच्या पळमोळात ह्या थंड हव्यात गायता मोग ला 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 ला.
अल्ड्रीना रॉड्रिगेसन बो अपूर्बायन आपल्या मायगांव मंगळुराचें वर्णन केलां. अपूर्बायचें गायन सदर केलां. मोगाचें तुमच्यो ताळयो परत एक पावटी अल्ड्रीनाक दिया. हांगासर ह्या वेदीचेर आस्पदां रोशनून संगीत सदर केल्या भुरग्यांक उज्वल भविश्य सकंडीत जावन देवान दिल्लें गावपाचें देणें आनी की तरबेत करा, उंचायेक पावा, ही आमची आशा ह्या भुरग्यांक सर्वांक. अल्ड्रीना रॉड्रिगेस, एल्ड्रीन पिंटो, अलिसा रेगो आनी लिओना कार्डोजा तुमकां सर्व बरें मागता. आनी मोगाचें ह्या संगीत कार्यावळीचें निमाणें पोत रॉन्स्टन मस्करीनस आपल्या मोगान आपल्या मोगाच्या चेडवाक वर्णन गायता. वीरा हें पोत गावंक रॉन्स्टन मुखार येता आसतना आमच्या ताळयांचो आवाज ह्या कलाकाराक दिया. ह्या संगीत संवसारांत ताणें आनीकय उज्वल भविश्य जोडूंक आपल्या वेळा प्रमाणे संगीताक आनीकय व्हडली देणगी दिवंक ताका देव फावो करून दी म्हूण आमी मागया, बरें मागया आनी आमकां मुखार हांगासर आपयता रॉन्स्टन मस्करीनस आमच्या मुखार गावंक पोत वीरा. check 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 check. बायतावन मंगळूर पावलो म्हयन्यार झेर काळजाम ताशा धरून आपणाक सोबीसली एक आशेवन ताका भोवलो हांव सगळ्या गांवांत सोदून सोदून मेळ्ळें म्हाका चेडूं गिऱ्यांत. दुबाय तावन मंगळूर पावलो म्हयन्यार झेर काळजाम ताशा धरून आपणाक सोबीसली एक आशेवन ताका भोवलो हांव सगळ्या गांवांत सोदून सोदून मेळ्ळें म्हाका चेडूं गिऱ्यांत. सोबीत हांव ताचें वीरा सालताना मोगार पोटलो गांवांत मोदी घालताना आतां उजो मोगाचो सोसूंक कळना दिसाक फोनार उलोवन रातीक न्हीद पडना. वीरा वीरा सोबीत किरा सोदून सोदून तुका बोलो गिऱ्यान तुजेच खातीर हांव आयलो मंगळुराक हाडच्याक तुका दुबाय शेराक. वीरा वीरा सोबीत किरा सोदून सोदून तुका बोलो गिऱ्यान तुजेच खातीर हांव आयलो मंगळुराक हाडच्याक तुका दुबाय शेराक. दिश्टीन तुका पळयताना भोगलें मोतींत सोबोन म्हजें जारी जालें चिंतलें तशेंच घरच्या कामच्या कळटच कोबार गाजली शेरांत लग्नाक आतां तयाराय चलता सदांच. दिश्टीन तुका पळयताना भोगलें अशेंच सोबोन म्हजें जारी जालें चिंतलें तशेंच घरच्या कामच्या कळटच कोबार गाजली शेरांत लग्नाक आतां तयाराय चलता सदांच. सोबीत हांव ताचें वीरा सालताना मोगार पोटलो गांवांत मोदी घालताना आतां उजो मोगाचो सोसूंक कळना दिसाक फोनार उलोवन रातीक न्हीद पडना. वीरा वीरा सोबीत किरा सोदून सोदून तुका बोलो गिऱ्यान तुजेच खातीर हांव आयलो मंगळुराक हाडच्याक तुका दुबाय शेराक. वीरा वीरा सोबीत किरा सोदून सोदून तुका बोलो गिऱ्यान तुजेच खातीर हांव आयलो मंगळुराक हाडच्याक तुका दुबाय शेराक.
मोदी हांवें घाली विरागांतल्या रजेर लगन म्हजें घट्ट जालां ह्या सुमेयांत गम्मत असो रोसी म्हजो आसा गांवांत मागीर हांवें ताका घेवन चलचें दुबायक मोदी हांवें घाली विरागांतल्या रजेर लगन म्हजें घट्ट जालां ह्या सुमेयांत गम्मत असो रोसी म्हजो आसा गांवांत मागीर हांवें ताका घेवन सरचें दुबायक सोबीत नांवताचें विरा सालदाना मोगार पोटलो गांवांत मोदी घालताना आतां उजो मोगाचो सोसूंक कळना दिसाक फोनार उलोवन रातीक न्हीद पडना विरा विरा सोबीत विरा सोदून सोदून तुका बोलो किऱ्यान तुजेच खातीर हांव आयलो मंगळुरा हाडच्याक तुका दुबाय शेरा विरा विरा सोबीत विरा सोदून सोदून तुका बोलो किऱ्यान तुजेच खातीर हांव आयलो मंगळुरा हाडच्याक तुका दुबाय शेरा देव बरें करूं मोगाचनो तुमच्यो जबरदस्त ताळयो रोशन मस्करेसा दिजय पयले फावटी बेंदूरच्या मानशेर हांगासर ताका गावंक अवकाश मेळ्ळो आनी खंडीत जावन ताणें आपोरबायन तो गळसिला ताच्या मुखल्या संगीत जिवनांत आमी सर बरें मागता तुमच्या ताळयो आवाज ताका खंडीत जावन फावो आनी तो ताका भोवूच उपकारतलो ताचें यूट्यूब चॅनल आसा रॉन्सन मस्करेस यूट्यूब चॅनल तें तुमी पळोवचें आतांच्या काळार आमकां कोवळ्यो CD भायर काडूंक नात तशें जाल्यार फकत यूट्यूबाचेर संगीतकारांचें साधन उजळटा रॉन्सन मस्करेसाक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सर बरें मागता थँक्यू सो मच मोगाचनो आयच्या नाचांक हांगासर नाचपिणीक सर तांणी कॉस्ट्यूम स्पॉन्सर केल्लें आसा रेमोस कॉस्ट्यूम पॉयंट तांकां देव बरें करूं तुमचे लागीं एक विनंती कोण तुमी बसून आसात आनी अर्दे वर तुमी उठोंक नजो कित्याक म्हळ्यार आज एक हांगासर आपुरबायसो नाटकुळो आसा आनी तो नाटकुळो खंडीत जावन तुमकां आखेर पर्यंत हास्यांत आनी तशेंच तुमकां भोवूच दादोसकाय हाडच्यांत यशस्वी जातलो तो आसा काजाराची दोतोन आतां मोठवे उपकार बावडची उतरां तुमचे मुखार सादर करूंक येता मानेस्त अजय टेरेन्स कार्डोजा तुमचे मुखार तुमचो उपकार बावडो देव बरी सांज दिवंक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचनो फिरगेच्या फेस्ताच्या तर्फेन आज ही कला सांज आमी हांगा आयोजन केल्ल्या आनी येद्या व्हड्या संख्यान तुमी हांगा हजर आसात हांव पयल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचे मोगाचे विगार बाप फादर विन्सेंट मोंतेरो वर्सभर फिरगेच्या खातीर ते वावरून आसात सदांच आसत्या तोंडाचे थोडे पिटे राग येता पूण आमकां खंयचेच आमच्या कामांक ते आमकां धैर्य दितात आनी खंयचेच आमकां करूंक आमकां ते आमच्या संगी आसात फादर तुमकां सर फिरगसगारा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आज युवा जाणांक तुमी पळयलें नाचच्यान जावन दी पोदा गांवच्यान जावन दी आनी मुखार नाटक येता तंतूय आसात ते आनी हांकां उत्तेजन दिवचें जावन आसात आमचे सहायक विगार फादर लॉरेन्स फादर विवियन फादर डेन्झिल आनी फादर आमचो प्रिंसिपाल बाप फादर आरोन फादर तुमकां हांव फिरगसगारा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आज फिरगज आणखी जिवाळ आसा म्हणून जायत जाल्यार हाका कारण आमचो उपाध्यक्ष मास्टर विनोद डिसोजा आनी कार्यदर्शी पॅट्सी ताच्या सोवे आमचे पॅरिश कावन्सिलाचे सर संदे सर कार्यांनी ते पाठिंबो दिवन आसात आनी उरल्या सर फिरगसगारांक सर कार्यांत पात्र घे जाय म्हणून तांकां पळोवन फिरगसगारां आमी मुखार येवन आसात आनी आयच्या तुमी भुरग्यांक पळयल्लें अपूर्बायन तांणी गायलां पदां आमी अशें म्हणयात की सो अमेझींग
So beautiful, just like a wow. Say wow. मोगाच्यान आज अपूर्बायची पदां गायिल्ली जावन आसात. रॉन्स्टन मस्करेनेस आमचो फिरगसगार युवा कलाकार बैल्या गांवांत वावरून आसा आनी आज ताणें येवन हांगा अपूर्बायन ताणें पदां गायल्यांत आनी आमच्या धाकट्या भुरग्यांक ताणें तरबेती दिवन ताणें आज भोव अपूर्बायन हांगा पदां आमच्या मुखार सादर केल्यांत. तांकां एक जोर ताळयो दिवन आमी उल्हासिया. आनी रॉन्सन मस्करेनेस तुमकां हांव फिरगसगारा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमचे CAL YCS भुरगीं आल्तार भुरगीं तांचे एनिमेटर्स तांकां आनी आज तांणी भोव अपूर्बायन हांगा नाच प्रदर्शीत केला. ताचे सगळे आल्तार भुरग्यांनी वेलकम सॉंग आनी हर पदां तांणी गायल्यांत. तांकांय तांचे एनिमेटर जावन आसचो श्रीमान ऑजवर्ल्ड सर तुमकांय फिरगसगारा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या युवा समितीची कन्व्हेनर रश्मी तिचे मुखालपणाखाल युवा आनी सांस्कृतीक समिती आमची भोव अपूर्बायन एक नाल्यार एक कार्य ह्या फिरगसेन दिवन आसा. हाका तुमचो सहकार आमकां मेळोन आसा. अशेंच मुखल्या दिसांनी तुमचो सहकार आमी आशेतां. आतां मुखार हांगा प्रदर्शीत जावन आसचो नाटक काजाराची दोतोन. ही पळोवंक तुमी उत्सुकात जावन बसल्यात. तुमकां सोमेस्तांक हांव परत्यान देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं अजय. तरेच तुज्या अपूर्बायच्या उपकार बावडच्या उतरांक तुकांय देव बरें करूं म्हणटा मोगाचें न्हू कोण सुट नाकात. अर्द्या वरसो मात्र नाटक तुमच्या मुखार सादर जाता. काजाराची दोतोन तुमी आयकून शिकून तूं आसा. काजाराची दोतोन. नाटक बरोयनर जावन आसात आनी ते आतां प्रदर्शीत करचे बरोयनर दीपक आनी हे प्रदर्शीत करचे आमचे मॅट कमिटीचे सांदे. हांकांय आमी पयलेंच जोरान ताळयो पेटोवन तांकां आयच्या ह्या कार्याक आमी उल्हासिया. तशेंच आमचे आयचे कार्यक्रम आयोजन MC केल्ले मेल्विन पेरीस तांकां ते आमचे हरियका कार्याक आमचे सांगात आसात ते आमचेच. तांकांय हांव कळजमतावन देव बरें करूं म्हणटा. काजाराची दोतोन. काजाराची दोतोन बरयणार देवादीन MP देसा.